नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मार्केटांनी भाज्जेक उजो पेटिल्ल्यान हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर गर्दी। मार्केटांतली परिस्थिती जाग्यार हाडपाक होलसेलर रिटेलरांक 2 दिसांचो प्राज। सदांच भाजी येतली काय ना हाचेर संभ्रम। मोपाचे प्रश्नाचेर 6 मंत्र्यांचो नव्या विमानतळाक तेको। 2 जाणांचो विरोध, 2 जाण मेरेर, 2 जाण गप्प। सिलिंडरावेली सबसिडी बँक खात्यांत घालपाची येवजण 15 दिसांनी धुकल्ली फुडें। आता 1 जूना सावन लागू। सप्टेंबरा सावन आधार कार्ड नाशिल्ल्यांक दोबरात प्रेसान सिलिंडर। केंद्राचे सेन्सस खात्यान केल्ले जनगणनेक उटाचें आव्हान। उटा म्हणटा जनगणना सारकी ना, मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें। उटा मागता पणजे महापालिका विधानसभेतूय सीट। आणि बोगस रेशन कार्डाचेर केल्यात आधार कार्डां। बोगस लावार्थीचे बँक खात्यांनी सबसिडी वतली म्हूण पिळण सिटीजन फोरमान उक्तायलो हुस्को। आधार कार्ड नोंदणी थांबोवन चौकशी करपाची मागणी। खबर विस्तारान। मार्केटांनी भाजेक उजो पेटिल्ल्यान सध्या हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर गर्दी पडल्या। मार्केटांतली परिस्थिती होलसेलर आनी रिटेलरांनी 2 दिसां भितर जाग्यार हाडली ना जाल्यार मार्केटांतली पुराय भाजी पुरवणी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या ताब्यांत घेवपाची शिटकावणी महामंडळाचो चेअरमॅन किरण कांदोळकारान दिल्या। प्रेसाचेर नियंत्रण दवरूंक सगळ्या मार्केटांनी कॉर्पोरेशन भाजी घालतलें। बुधवारा सावन कॉर्पोरेशनान बेळगांव सावन ट्रकाचे ट्रक भाजी हाडपाक सुरवात केली। मात सदांच ही पुरवण जातली हाची शाश्वती ना अशें होलसेलर म्हणटात। कॉर्पोरेशनाचे शिटकावणेचेर होलसेलर तिडकल्यात। आज भाजी जी सदां पावता पळय तशीच आज भाजी पावलेली आसा, पूण ती सुद्दां 2 दीस भाजी बंद आसली। भाजी मार्केट म्हणजे ट्रकवाल्यांचो स्ट्रायका खातीर भाजी मार्केटान गोंयान भाजी भरूंक ना, पूण जे ट्रकवाले आसा तेंच्यांनी भाजी मार्केटान येवन सांगलें की भाजी भरूं नाका, आमी आडयतले म्हणून। तर तेंच्यांनी आपल्या रिस्कार तेंच्यांनी भाजी भरली आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते खानापुराक आणि कणकोबी राती एकाक सुमार 12 12:30 गाडी आडयल्यो। मागीर थंयच्यान ते बेळगोंचे जे भाजीवाले कोण सप्लायर आसा तेंच्यांनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की आजचो दीस सोडा, फाल्यां आमी भरिना म्हणून। मग तेंच्यांनी गाडी त्यो सोडल्यो। त्या प्रमाणे आज साबान म्हाका दिसता गोंयान सगळ्याक भाजी पावली। आज अजून आतां आमी बेळगांव फोन लावन आमी त्या सप्लायरांक किंवा ट्रान्सपोर्टवाल्यांक फोन करून विचारलें तर ते म्हणटा आमची मिटींग चालू आसा आनी आयचे कांय ते शुवर ना। म्हणजे आज फाल्यां भाजी आमकां गव्हर्मेंटचें म्हणणं आमकां येत की ना हें आमकां अजून खबर ना। कारण हाचो त्रास जो आहा हो गोंयचे जनतेक जाता। हांच्यांनी जर भर ना घेतली आनी मार्केट सुरळीत जशें पयलीं चलतालें तशें जर ना केलें जाल्यार आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आनी सरकार दोनूय मेळोन संपूर्ण मार्केटाचेर आमचो ताबो घेतले। आमकां फक्त एक स्किमीन आमकां रिवायज प्लॅन करचो पडटलो, जेणे करून आमी संपूर्ण आयज आमी 625 फक्त आमी गाड्यांचेर भाजीची सप्लाय करता। फाल्यां आमी जे हांगासर रिटेलर आहा हेंकाय आमी हाडून होलसेल सप्लाय करपाची आमी एक तजवीज करपाचे एक विचार केल्लो आहा। जरी तर तेंच्यांनी 1-2 दिसां भितर हे मार्केट सुरळीत केलें आनी सप्लाय जर गोंयच्या लोकांक दिली, गोंयांक सप्लाय दिली, मार्केटाक शॉर्टेज ना जाली जाल्यार आमी हो विचार फाटीं घेतले। जो आयज आमी सप्लाय माल करतात पळय आमच्या गाड्यांक, हो रेटी बद्दल पळयलो जाल्यार हितून तुमकां सांगलें 8 ते 10 रुपया पर केजी। फाल्यां जर आमी सप्लाय करूंक लागना, सरकार जे रेटीन थंय पडटा, जो कितें खर्च आसता, मिनिमम जो चार्जीस आसता हो काडटले आनी तांकां सप्लाय करतले। गोंयच्या रिटेलराक तेंच्या सप्लायरा पेक्षा आमचे कडसून सवाय मेळटले। मोपाच्या प्रश्नाचेर कॅबिनेटांतले मंत्री कांय जाण हेवटेन, कांय जाण तेवटेन, कांय जाण मेरेर अशी परिस्थिती आसा। प्रुडंटान सगळ्या मंत्र्यांक फोन मारलो। 6 जाणांनी विमानतळाक तेंको दिलो, 2 जाणांनी विरोध केलो, 2 जाण मेरेर रावले जाल्यार 2 जाण सांजे उसरा मेळेन मेळ्ळेच नात। दीस वतात तशें मोपाड वातावरण तापपाक लागलां। ताका लागून दर एकटो मंत्री कितें भुमिका घेता तें म्हत्वाचें थारतलें।
एलिना साल्डाना आणि आवेर्तान फुर्तादोन बुधवारा मडगांवां जाल्ले जाहीर सभेक हजेरी लावन आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ताद आणि पर्यावरण मंत्री एलिना साल्डानान बुधवारचे बसकेत वांटेकार जावन तांचो मोपाक विरोध आसा ही गजाल स्पश्ट केल्या. फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा, मोपा जायच आनी दाबोळी उरपाक जाय. आमच्या वेंचणूक जाहीरनाम्यांत मोपा करतले हें स्पश्ट आसा. तो जाहीरनामो पुराय करपाक लोकांनी आमकां सत्तेर हाडल्या. लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा, 2 विमानतळ आसल्यार कांयच बिगडना. पर्यटन वाडटलें जाल्यार मोपा शिवाय पर्याय ना. दयानंद मांद्रेकार म्हणटा, मोपाक सपोर्ट, दाबोळीक विरोध ना. दिलीप पर्वेकार म्हणटा, मोपाक काळाची गरज, पर्यटन वाडोवपाक आनीक पर्याय ना, दाबोळी उरपाक जाय. रमेश तवडकार म्हणटा, सरकाराची भूमिका तीच म्हजी भूमिका, मोपा जाय आनी दाबोळी उरचो. दीपक ढवळीकार म्हणटा, सरकारान भूमिका घेतल्या ती विधानसभेत मांडल्या, तेन्ना मत आनी कसलें दिवप. मिलिंद नायक म्हणटा, मुख्यमंत्र्याक विचारात, सरकार मोपाक सपोर्ट करता. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि उद्देग मंत्री महादेव नायक हांकां सांजे उसरा मेरेन संपर्क जावंक शकलो ना. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. सिलिंडरावेली सबसिडी बँकेतल्या खात्यांत घालपाची येवजण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयान 15 दिसांनी फुडें धुकल्ल्या. उत्तर गोंयांत 15 माया सावन ती लागू जावपाची आशिल्ली. आतां येवजण जुनाचे 1 तारखे सावन चालीक लागतली. 76 लाख लोकांक जुना सावन येवजणेचो लाव मेळटलो. उत्तर गोंय धरून 8 राज्यांतले 20 जिल्ल्यांनी येवजण प्रायोगीक तत्वाचेर लागू जाता. सप्टेंबरा सावन सगळ्या राज्यांनी लागू जातली आनी आधार कार्ड नाशिल्ल्यांक सबसिडी नासतना दोबरात पयशे दिवन सिलिंडर घेवचो पडटलो. सिलिंडराची सबसिडी बँकेच्या खात्यांत घालपाची येवजण 8 राज्यांच्या 20 जिल्ल्यांनी प्रायोगिक तत्वांचेर चालीक लायतात. गोंय, आंध्र प्रदेश, दामाव आनी दीव, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पुड्डुचेरी, पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत ही योजन 1 जून सावन चालीक लागतली. उसमें 2 कैटेगरी है कस्टमर्स की अभी. वन इज कस्टमर हु आर कैश ट्रांसफर कंप्लायंट, सीटीसी कस्टमर. वो कस्टमर हैं जिन्होंने आधार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना सबमिट किया है और अपना आधार कार्ड अपने सेविंग बैंक अकाउंट से भी लिंक किया है. वो कस्टमर्स को 1 जून से सिलेंडर नॉन सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा और उसका जो रेस्पेक्टिव सिलेंडर का सब्सिडी है वो एडवांस बेसिस पे उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा. कहीं भी या तो दोनों एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक दोनों जगह आधार नहीं दिया या किसी एक जगह पे नहीं दिया है, वो कस्टमर सीटीसी कंप्लायंट नहीं है, उनको 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड मिलेगा. 1 जून से 31 अगस्त तक उनको सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा. और इसके बाद 1 सितंबर ऑनवर्ड्स जितने भी कस्टमर हैं सभी को केवल नॉन सब्सिडाइज रेट पे ही सिलेंडर मिलेगा. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कस्टमर सीटीसी रहेंगे उनको सब्सिडी मिलेगी और जो नहीं है उनको नहीं मिलेगी. सो ये सिर्फ नॉर्थ गोवा में चालू रहेगा. अभी नॉर्थ गोवा में है पायलट. आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करके पूरे कंट्री में लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बाद में आएगा. ही येवजण पयली मायाच्या 15 तारखेर चालीक लागपाची आशिल्ली. ही येवजण फुडल्या कांय म्हयन्या भितर पुराय देशांत चालीक लावपाची मोख सरकारान दवरल्या. सप्टेंबरा सावन आधार कार्ड आशिल्ल्यांकूच सिलिंडराचेर सबसिडी मेळटली. कार्ड ना तांचे सिलिंडराक दोबरात पयशे पडटले. हे येवजणेंतल्यान सिलिंडरावेल्या सबसिडीचेर जाता तो खर्च सुमार 25% म्हटल्यार 10,000 कोटींनी कमी जातलो असो केंद्र सरकाराचो अदमास आसा. सिलिंडराची सबसिडी बँकेचे खात्यांत येवजण. घरगुती गॅसाचो सिलिंडर वापरपी लोकांक सिलिंडर पयले फावट बूक करतनाच तांच्या बँकेच्या खात्यांत 435 रुपया क्रेडीट जातले. बूक केल्लो सिलिंडर घरा पावयलो की रोखडीच आनीक एक सिलिंडराची सबसिडी तांच्या बँकेच्या खात्यांत क्रेडीट जातली. म्हणजे प्रत्येक फावट गिरायक सबसिडी वेलो सिलिंडर घेता तेन्ना सिलिंडरावेली सबसिडी ताच्या खात्यांत एडवान्स क्रेडीट जाल्ली आसतली. मात ही कॅश ट्रान्सफर येवजण मेळपाक गिरायका कडेन आधार कार्ड आसप सक्तीचें. 1 सप्टेंबरा सावन आधार कार्ड आनी ताका जोडून बँकेचें खातें आशिल्ल्यांकच ही कॅश सबसिडी मेळटली. आधार कार्ड ना तांकां मार्केट प्रेसान सिलिंडर घेवचो पडटलो. मात अजाप म्हणल्यार 15 मायाची येवजण 1 जूना मेरेन फुडें धुकल्ल्या म्हूण गॅस डिलरांक विचारल्यार ते म्हणटात तांकां कांयच खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक वेवसायिक विसव.